मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी सुवतना आयकलां की जाकोबाची जुवांची आवय जेजूस येता आनी एक उपकार मागता. कसो तो उपकार तुमी आयकला. सगळ्या राज्यांत एक व्हड मान पदवी तांकां मागता. जेजूस जेन्ना संवसारांत आयलो आनी आपलें मिसांव सुरू केलें ताणें जायते फावटी ह्या सगळ्या राज्याची खबर सांगलेली. आनी ही आयकून एके भाशेन हे दोगोय भाव वो तांची आवय तांकां हो व्हड उपकार मागता, व्हड पदवी मागता. जेजूस तांकां कितें सांगता, जर कोण इल्याक एक पदवी जाय, व्हडलो जागो जाय, तांणी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. जसो हांव आयला सगळ्या राज्यांतसून तुमची सेवा करूंक. आमी जर इनस जिवता नदर मारल्यार अशेंच एक भाशेन घडटा. नोसोन जावचे आदीं तो आपले पदवेची चिंतालो. कोर्टांत राजाची सेवा करूंक, आपल्याक व्हडलें मान एक भाशेन हाडूंक तो चिंतालो. पूण देव ताचे दोळे उगडटा आनी दाखयता की पदवी हो मान मेवता फकत दुसऱ्यान सेवा करूंक. तशेंच मागीर पळयता की ताच्या जिवितांत जेन्ना ते एक पंगड तेन्ना जाल्लो, आतां फुडलो वार कसलो वार करचो, देव तांकां सांगता मागणेन, तुमी एकठांय रावात, संस्था रोवचात आनी दुसऱ्यांची सेवा करात. बाबडीन आमी आमच्या जिवनांत मारल्यार सगळ्यांक पदवीची आशा आसा. पण आमी विसरता ही पदवी देवान आमकां दिल्या जायत वा आमकां दिता जायत वा आमी भाव कोणाक मेळ्ळे जायत. कितें दिला ही दुसऱ्यांची सेवा करूंक. ही हो उपकार, ही समजणी देवान आमकां दिवंक. आजून हे मेस्ता बेटीन देवा लागीं मागुया.